गड आला पण सिंह गेला हो डायलॉग राजकारणात वेंचणुके वेळार खुबशे फावटी वापरपाची वेळ येता। गोंयांतूय ह्या झडपी वेंचणुकेत मातशे तशें चित्र आसले ते विरोधी पक्षांच्या अध्यक्षांचे। ह्या पक्षांनी गड जिखुना, मात कांय प्रमाणात बरो परफॉर्मन्स दिला, मात अध्यक्ष आपलो गड राखपाक पावले ना। कशें ते पळयात। नमस्कार, हांव लौकीक शिलकार आनी तुमी पळयतात प्रुडंट। दामू नायक आनी विजयाचे मतदारसंघ म्युनिसिपालिटीत येतात। तांकां हो विशय तसो लागना। पहिले पळोवया काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकराचो शेल्डेम झडपी मतदारसंघ। कुडचड्यार 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत अमित पाटकरान निलेश काब्रालाची लीड मार्जिन 9000 वयल्यान 650 पावयल्ली। मात 3.5 वर्सां काँग्रेसीचे अध्यक्ष रावन पसून झडपी वेंचणुकेक जाय तशी मतां पडूंक ना। भाजपाचो म्हणजे निलेश काब्रालाचो शेल्डेचो उमेदवार 3500 मायज मतांनी जिखलो। काँग्रेसीक फकत 2714 मतां। दुसरे आरजीपीचे मनोज परब। विधानसभा वेंचणुकेत थिये मतदारसंघात मनोज परबाक 5000 म्हणजे 21% मतां पडिल्ली। मात झडपीच्या वेंचणुकेक कोलवाळे 1996 मतां म्हणजे 16%, जाल्यार शिरसय 1896 म्हणजे 16%च मतां घेवन दोनूय कडेन तिसऱ्या नंबरार उरले। शिरसय हळडोनचो काय भाग येता। तिसरे आम आदमी पक्षाचे अमित पालेकार। चिमला आप 21% मतां घेवन दुसऱ्या नंबराचेर रावले। मात चड भाग सांत आंद्रेचो आशिल्ल्या सांताक्रुजात आपाक 220 म्हणजे 2%हून कमी मतां पडली। विधानसभा वेंचणुकेक अमिताक 4000 मायज मतां पडिल्ली। काँग्रेस, आप आनी आरजीपीच्या अध्यक्षांक आपल्याच मतदारसंघात एकूय झडपी वेंचून हाडप शक्य जालें ना। मजगतीं आम आदमी पार्टीन अमित पालेकाराक अध्यक्ष पदावयल्यान देंवयला। वेंचणुके उपरांत अध्यक्षाचेर कारवाय करपी आप पयली राजकीय पार्टी थारल्या।